एके सांगपिरायेच्या चलयेचेर बलात्कार केल्ल्याच्या आरोपाखाला एका 22 वर्साच्या तरणाट्याक दिवचल पुलिशेन अटक केली। स्वप्नील माशेलकार अशा तरणाट्याचे नाव आसा आणि तो सत्तरी तालुक्यातल्या पर्ये वाठारांतलो आसा। दिवचल पुलिशेन भारतीय दंड संहितेच्या आणि पॉक्सो कायद्याखाला गुन्यांव नोंद केला। दिवचल पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एक खळबळ घालपी अशी घडणूक घडल्या आणि ही घडणूक म्हळ्यार एके सांगपिरायेच्या चलयेचेर बलात्कार करपाची घडणूक। हे विशीं संबंधित चलयेचे आवयन दिवचल पुलिशेंत कागाळ करतकीच पुलिशेन कारवाय करून ह्या प्रकरणात एका 22 वर्साच्या तरणाट्याक धरला। स्वप्नील माशेलकर असे ह्या तरणाट्याचें नाव आसा आणि तो सत्तरी तालुक्यातलो आसा अशी माहिती मेळ्ळ्या। हे विशीं पुलिशेन कायद्या प्रमाण गुन्यांव नोंद करून फुडलो तपास सुरू केला। दिवचल पोलीस ठाण्याचे पुलीस निरीक्षक राहुल नायक हांच्या मार्गदर्शनाखाला उपनिरीक्षक विके षडपडकर फुडलो तपास करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत।